गोय पुलिशेच्या येरादारी खात्याकडल्यान मेळिल्ले आंकडेवारी प्रमाण ह्या वर्सा 163 दिसांनी गोंयांत 1200 परस चड रस्ते अपघात जाल्यात। सरासरी दर म्हयन्याक गोंयांत सुमार 985 अपघात जातात। मात 2023 वर्साच्या तुळेंत अंदू रस्ते अपघातात बळी पडपी लोकांचो आंकडो उणो आसा। फाटल्या वर्सा पयल्या 6 म्हयन्यांत 148 जाणांक मरण आयिल्ले। अंदू फोंड्या सगळ्यांत चड म्हटल्यार 14 जाणांक अपघाती मरण आयले। ताच्या फाटोफाट वेर्णा 12 जाणांक रस्ते अपघातात जीव वगडावचे पडले। मायणा कुडतरे 11 जाणांक मरण आयले। आक्षे आनी दिवचले दरेकी 9 जाणांक रस्ते अपघातात मरण आयले। कुंकळ्ळी आनी पेडण्यार रस्ते अपघातात 7 जाणांक मरण आयले। ओल्ड गोवा जाल्ल्या रस्ते अपघातात 6 जाणांक जीव वगडावचो पडलो, जाल्यार फातोर्डा, मांद्रे, वाळपय आनी कोलवा जाल्ल्या अपघातात 5 जाणांक मरण आयले। तशेंच मडगांव, हणजूण, काणकोण, पणजे, पर्वरे, म्हापशां, कोलवाळे, कुळ्यां, वास्को आनी मोपा जाल्ल्या रस्ते अपघातात 4 जाणांचे बळी गेले। कुडचडे, केपें, म्हादोळ आनी सांग्यार जाल्ल्या अपघातात दरेकी 2 जाणांक मरण आयले। 1 जानेवारी ते 11 जून ह्या 163 दिसाच्या कार्यकाळांत गोंयांत राज्या भितर एकूण 143 जाणांक रस्ते अपघाता भितर आपलो जीव वगडावचो पडलो। सरासरी जर विचार केलो जाल्यार प्रत्येक म्हयन्याक जवळ जवळ 26 जाणांक रस्ते अपघाताक आपलो जीव वगडावचो पडटा। त्याच बरोबर 28 वरां भितर एकलो रस्ते अपघाता भितर मरता। गोंय पुलिसां ट्रॅफिक पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे 1 जानेवारी ते 11 जून ह्या 143 दिसां भितर गोंयांत वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर जवळ जवळ 1200 अपघात नोंद जाल्ले आसा। तातूंत भितर सगळ्यांक जर चड खंयचे पुलीस स्टेशनाक हद्दीक जाल्ले असले जाल्यार ते फोंड्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीक जाल्ले आसात। तातूंत 14 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला। जर आमी 2023 कंपेर केलो, 2023 ह्याच कार्यकाळांत म्हणजे 163 दिसाच्या कार्यकाळांत 148 लोकांक मरण आयिल्लें आनी ह्या वर्साक हो आंकडो मातसो 5 आणे कमी आसा, म्हणजे ह्या वर्साक 143। हें जर आंकडेवारी पळयली जाल्यार गोंय हें ल्हानशें राज्य किलर स्टेट म्हूण मुखार येता अशें दिसून येता। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकडेकर।